स्पीकर सर की 30 मार्च ते 14 एप्रिल गोंयान नॅशनल गेम आमी आयोजीत करतले हे 100%. हेजे बद्दल डाऊट ना. नॅशनल गेम खातीर लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाचें काम आमचें नेटान चालू आसा. रवी ताळ्यो मार मरे. आमचे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर याचो फूल सपोर्ट आमकां मेळ्ळो आसा. तेजें विटामीन मेळ्ळ्या शिवाय आमी नॅशनल गेम करूं शकना. तें जाय आनी तो आसल्यार आमी 100% ही नॅशनल गेम करतले हेजे बद्दल दुबाव ना. तेका आरोग्यान मातसो घट केल्यारूच पुरो देव. कारण हांव आसतना तो चीफ मिनिस्टर आसलोलो. जावं ना आमचे कडेन. फेल गेल्यात आमी. पण हे फाटी नॅशनल गेम जातल्यो. आज पर्यंतचो नंबर 1 गेम्स करपा खातीर आमी रात दीस काम करपाची तयारी दवरल्या ह्यो नॅशनल गेम सक्सेसफूल करपाक. नॅशनल गेम्स भितर गोंयांक मेडल्स मेळून दिवपाची स्पोर्ट्स पर्सन हांकां आमी वेगवेगळ्यो फॅसिलिटी आनी सवलती दितले. आमचे सगळे एसोसिएशनचो आमकां पाठिंबो जाय आनी गोंयांक चडांत चड मेडल मेळून दिवपाक तांणी प्रयत्न करून आतां पासूनच रात दीस कामाक लागपाक जाय. गोंयच्या इतिहासान 2019 वर्स हें भांगराच्या उतरांनी बरोवन दवरपाचें वर्स आसतलें. गोंयची व्हडली स्टेडियम्स आमी लिजाचेर दिवन रेव्हेन्यू जनरेट करतले. तेका लागून आमकां पयसोय मेळटलो आनी स्टेडियमचे मेंटेनन्सूय तो लीज घेवपी करतलो. कारण आतां व्हडली व्हडली स्टेडियम जातात ती लिजार दिल्या शिवाय फुडें जावं वचूं शकना. मेंटेनन्स हे मेन पयसो चड लागता आनी तो पयसो येवपाक जाय. आमी 4 ते 5 खेळांचो अकादमी करून भुरग्यांक बेस्ट ट्रेनिंग आनी फॅसिलिटी दिवपाचो प्रयत्न करतले. स्पोर्ट्स भितर हुशार आशिल्ले आनी फीट आशिल्ले तरणाट्याक लायफ गार्ड्स, स्विमींग टिचर, योगा इन्स्ट्रक्टर असल्या कोर्सांनी धाडून ताका मुखार काम आनी रोजगार मेळून दिवपाचो प्रयत्न करतले.